चित्तेस्त सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासनेचे मीस भेटयता डेनिस आनी सिबोला पेरीस मांदूर टावन. बरी भलायकी आनी काळजा मनाची शांती मागता मेलिटा फेर्नांडीस सांताक्रूज टावन. आयज आपले ऑपेरेसांव बरे भाशेन जावंक आनी पेकोवणी मेळूंक मागता सेलिना वाज पिलरेन टावन. यादनिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी गीत गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. नोवेनाच्या 6व्या दिसाचे समारंभने शिताबेन भाग घेवंक तुमकां उनवणीत येवकार. एकचारा वरवीं समुदाय घडून येता जाल्यार सहभागेलीपण समुदायीक जिवीत फळादीक करता. जे परी आमचे कुडीची वाड जावंक सगळ्या सांद्यांची गरज पडटा तेच परी एक समुदाय वाडूंक आनी चडूंक दर एका समुदायाची वांगड्यांची गरज. आनी बरोबर रावंक आनी बरोबर वावरूंक आयच्या नोवेनाचो विशय मान्यवंत आग्नेर आमकां नमुनो पवित्र सभेंत सहभागेलीपण उखलून दवरूंक. आख्खी पवित्र सभा एक कूड आनी आमी तिचे सांदे. आमी सगळीं ह्या पवित्र सभेची वांगडी. पवित्र सभा म्हणजे आमी सगळीं. आमी वांगडी जाल्यार आमी सगल्यांनी आमकां दिल्यांत ती देणी पवित्र सभेच्या बऱ्याक वापरची. आमची देणी वळखून फावो तें मुनियारीपण स्विकारून सांगाता वावरून पवित्र सभा
फळादी करूंक जेजूचो आदार आनी बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी साबार पावटी सहभागिलीपणान म्हणजे सगल्यांच्या बागाक रावून जेजूच्या मिसावांत भाग घेवंक आमी चुकल्या. आमचे शेगूण गूण देवान दिल्लें बरेपण मिसावांक आमी वापरूंक आमीच देवाचें मिसांव जावंक चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो सगळ्यांक सारून सांगता, मनात चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव अपराध. हे बस सोत बायकोन सुद्दां जागवार मरे सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद्या लागीं विनोदी कोराट म्हूण प्रार्थून मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्वंडारा सगल्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी समेस्तांनी तारण जोडलोलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगल्या मनशांक शिव वर्तमान पोरगोट जावंक आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पाव. आमचे सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमे सोरपोट भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगल्या तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक अंतरावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सोरपोट भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतरें. देवाचे उडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला.
आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजांक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेन रावता. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार: Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy Aquí povit soba Ikut soltos Sokliam to shipota Tico ik potrakta Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy Sorvesporak soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातयेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 11 शीस गालिल्याक जेजूक आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तोरितांतले थोडे दुबावले. जेजू फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्यो सगल्यो देसांत लोकांक शिकयात. तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल ओय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमचे गोंयांत भोव पुर्विली आदली सोय आसली. कोणूय वाटसूर माथ्यार बरो घेवन आयलो जाल्यार दवरणे म्हूण आसलें. दवरणे म्हणजे 3 व्हडले मोचेच सायजीचे फातोरशे आनी तांचेर वयर आनीक एक फातोर. कोण व्हडलो बरो घेता, ओजें घेता, घेवन येता. चलोन चलोन त्या काळार मोटरां नासलीं, पांय वाटेन वेताले आनी ह्या बसत ताका विसो मेळूंक, उदक पिवंक एक जागो आसलो, तें दवरणे. आयज पर्यंत थोड्या वाड्यांक धोंवडो म्हणटात, धोंवड्यार म्हणटात, दांडो म्हणटात. हें कारण कित्याक त्या काळाच्या लोकांनी एकामेकाचें चिंतलोलें. कोण येतलो तेन्ना कांसार आसतलो. म्हजो भाव भयण दुसऱ्या गांवची खरी, पूण म्हज्या गांवांत पावता आनी म्हज्या गांवांत पावता तेन्ना ताका उदक थंय दवरताले. थोड्या जाग्यार खंय ते पेज दवरताले. आनी हे भशेन सकाळची बोव सकाळीं उठून जेन्ना ती येतालीं, कोणूय ती जावं, विसो तांकां मेळटालो. बरो तांकां दवरूंक आदार नाका आसलो, कित्याक तांचेच तकलेच्या सायजीचे ते फातोर आसले. दवरलो, बसलीं, उदक पियेलीं, मागीर उठ्ठात. विसो गेल्या उपरांत उबी रावलीं, घेतलो आंगार आनी घेतलीं. हे भाशेन आमच्या गोंयांत एक भागीदार आमी जाल्ल्या. कोणाची भागीदारां? असो बरो घेवन चलतल्या बाबा भयणांक, अशें ओजें घेवन चलतल्या बाबा भयणांक, अशा बाबा भयणांक
आमी आदार करताले हांव. अजून पर्यंत तुम तर गुगल करशात हे फातर दिश्टी पडटात. जायत्या गांवांनी अजून आसात, तांकां आमी दवरणे म्हणटा हांव. हरशीं आमच्या गोंयकारांची संवय आमी सवकास हें एकामेकाच्या बागाक रावप, एकामेकाच्या बागाक रावन भाग घेवप मातशें उणें जालां. पयलीं कोण लग्न जाता जाल्यार कितें करी आमी, सगलो वाडो एकठांय जातालो, जावं रांदप करूंक, जावं दोश करूंक, जावं दुकोर मारूंक, जायत्या भासांनी आमी एकामेकाच्या जिवितांत भाग घेताले हांव. आनी एकामेकाच्या जिवितांत भाग घेवन वांटो घेताले हांव. हे परी आमचे सुवाडे, आमचे दुखाचे दीस पर्यंत कोण मेलो जाल्यार पर्यंत अजून पर्यंत आमी कोत्ता हांव. आमच्या ह्या भुंयेचेर कितें तरी देवान आमकां हें दिल्लें आसा. एकामेकाच्या सांगाताक, एकामेकाच्या बागाक रावन आमी जियेवंक देवाचो आशिर्वाद आमकां आसा. अशें जाल्यार बाबा भयणानो, आयज जो विशय आमकां नियाळ करूंक दिलो, मान्यवन पाद आग्नेल आमकां नामणो जाता असले जिवितांत जेजूच्या मिसांत वांटो घेवंक, पूण एकलो न्हय, सांगाताक. सगलीं आमी एकामेका सांगाताक म्हाका देवान दिल्लें देणें हांव वळखता आनी बरोबर सहभागेलीपणान सांगाता जेजूच्या मिसांवांत वांटो घेता. भावा भयणानो, आयज हाचेर आमी नियाळ करुया. सहभागेलीपण, पार्टिसिपेशन, दुसऱ्या जिवितांच्या, दुसऱ्या बाबा भयणांच्या जिवितांत आमी वांटो घेता आनी जेजूच्या जिवितांत वांटो घेता म्हणल्यार भाग घेता. आनी सहभागेल हांव जाता तेन्ना बरेपणान, एकचारपणान, जबाबदारेन हांव वांटो घेता तेन्ना सहभागेली हांव जाता. आनी ह्या खातीर जरी आदीं आमच्या पुर्वजांनी अशें केलें, दुसऱ्यांच्या जिवितांत वाट चलतना अडचणी आसात, घडये जड जाता, तांकां आदार ना, विसो घेवपाच्या जाग्यार दवरणे केलें. आयज तेच भाशेन आमी दवरणी जावची गरज आसा. जेजूच्या मिसांवांत वांटो घेतलो तुवें हांवें दवरणे जावंक जाय. जेजूच व्हडलें दवरणे, हो आल्तार जावन आसा तें दवरणे, जंय आमी आमचें जिवीत घेवन येता आनी आमचें ओजें जेजून म्हणलें घेवन येयात. जोड जाल्लीं आसात ती म्हजेशी येयात. हें सगलें तुमचें हांव घेतां, तुमकां समाधान दितां. जेजू आमचें व्हडलें दवरणे. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, जें आमच्या पुर्वजांनी गेलें तें भावार्थाचे नदरेन आमी पळोवया. आमी जेजू भाशेन एकामेकाक दवरणे जाता तेन्ना, एकामेकाच्या जिवितांत भितर सरता तेन्ना जेजूच्याच जिवितांत आमी भितर सरतले. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, आमी जेजू भाशेन जाता. जेजू जो आमचें दवरणे जालें, आमचें दूख, आमचें कश्ट, आमचें पातक ताणें घेतलें. आमचें ओजें आपणाचेर घेवन आमचे खातीर तो मेलो. अशें जाल्यार बाबा भयणानो, आमी कितें करतलीं? जेजूची पाटलावदारां आयच्या काळार जेजू सारकीं जातल्या आमचे भुंयेर आमकां मेळ्ळलें दवरणे आमी जावया. आनी जो कोण दवरणे मानून घेता तो भागाक रावता. दुसरो येवच्या आदींच दुसऱ्याचें चिंता. हें आमचे भुंयेर देवान आमचें कांय बरें काळीज रचलें. आमच्या पुर्वजांचें आनी कोण चलतालो आसलो, पूण तो येवच्या आदींच ताचो चिंतून तें दवरणे बांदून दवरलां. तो येवच्या आदीं ताचें चिंतून ताका उदक दवरलां. आनी हे भाशेन बाबा भयणानो, जी जबाबदारी दुसऱ्याच्या जिवितांत भाग घेवप आनी सुहाब बागेली आमी जावंक, जेजूच्या मिसांवांत सांगाता वाडप. बाबा भयणानो, आमकां आमच्या काळार तोच जेजू आमकां आपयता. अशें जाल्यार आमी जशें पयल्या वाचपान आयकलें, देवान विचून काडलीं दादल्याक आनी बायलेक आपल्या जिवितांत वांटो घेवंक, रोचनेच्या जिवितांत वांटो घेवंक. देव रोचणार आनी हे रोचनेचो खेरीत भाशेन सृश्टीची सेवा करूंक, न्हय जुलूम करूंक, सृश्टीचेर जबरदस्ती चलोवंक न्हय, पूण तिची राखण करूंक,
तिची सेवा करूंक, चडात आनी वाडात कितें करपाक, देवाचें जिवीत ह्या सृश्टींत ह्या संवसारांत वाडोवंक. आनी हेंच देवाचें जिवीत आमकां दिवंक जेजू आयलो. आनी जेजू देवाचें जिवीत आमकां दिता आनी ह्याच आपल्या देवाचें जिवीत दिवपाच्या मिसावांत वांटो दिता. हें आमी शिव वर्तमानान आयकलां. आमकां बागाक घेता देव, आपल्या जिवितांत आमकां बाग दिता. दोनूय वाचपांनी हें मेळटा. देव आपल्या जिवितांत आमकां वांटो दिता, आमकां बागाक घेता. आनी ह्या खातीर जेजून आमकां बागाक घेतली देखून ताचे शीस कशें ताच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा. आनी ताचे मिसांव हांव एकलो जियोंक शकना. हांव एकलोच कसो ताचो मिशनार न्हय. हांव मिशनार बागाक रावून एकामेकाच्या सोहा बागेलपणान हांव जेजूचो जावंक शकता. जेजू म्हजो, हांव जेजूचो असलें चिंतप भोव उशीर. आमी जेजूची, जेजू सगल्यांचो, जेजू आमचो धनी, जेजू आमचो देव. आनी ह्या खातीर जेजूक आमी समेस्तांक परगट्टा. हेंच पाद आग्नेलान केलें. पिलारचे संस्थेन तो भितर सरलो. SFX संसद आमी ताका म्हणटले हांव सेंट फ्रांसीस झेवियर्स सोसायटी. फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब, ताचे भाशेन मिशनार जावंक, ताचे भाशेन जेजूची खबर परगटूंक पाद आग्नेल, मान्यवंत पाद आग्नेल निर्णय घेता हे संस्थेंत भितर सरूंक. आनी हे संस्थेन भितर सरून भाव भिनानो दुसऱ्या त्या काळार, ताच्या काळार थोडे थोडे आसले मेंबर तांचे संस्थेन. आनी अशें आसतना थोड्या हात उणे पडटात. तरी आसतना तिरासीपणान थीरपणान पाद आग्नेल ह्या मिसावांत वांटो घेता. सोहा बागेलपणान सगल्यांच्या सांगाता आनी आपणाक धाडटा थंयसर गेला. आमचे भाशेन हांव डायसेसन पाद्री, आमचे भाशेन तो जेला आनी आमचे भाशेन डायसेसन पाद्रीक तयार करूंक तो सिमिनारींत रायतुरा 9 वर्सां रावला. आनी भाशेन बाबा भिनानो देवान दिल्लें मिसांव, देवान दिल्लो वावर, देवान दिल्लें काम सोहो बागेलपणान ताणें केलें. आमचो जबाब कितें काय? आमचो जबाब असो हांव एकलोच, हांव मिसाक गेलो आयलो, हांव नोवेनाक गेलो आयलो, म्हजो देव म्हजोच प्रायवेट असो काय? अशें करूंक जायना. जेजूच्या मिसावांत आमच्यान प्रायवेटायज करूंक जायना. जेजूचें मिसांव सगल्यांक दिल्लें मिसांव. पूण तातूंत जायतें वेगळेपण आसा. देवान तुका गूण दिल्यात बरोवपाचो, तूं जेजू खातीर बरय. देवान तुका गावपाचो गूण दिला, जेजू खातीर गाय. देवान तुका पोएट्री, कविता करपाचो गूण दिला, जेजू खातीर कर. अशेंच कितें बाबा मिनानो आमचो गोंयचो एक पुत्र, तो एक बरो आर्टिस्ट आसलो. आनी तो आर्टिस्ट तरणाटेपणान काडलो बोंबय गेलो शिकोंक. आनी बोंबय शिकल्या उपरांत थंय शिकतना ताका कळोन आयलें हें सगळें वेस्टर्न आर्ट म्हाका सजमता. आनी ह्या खातीर तो काडलो आनी कलकत्ता गेलो. त्या काळार रबिंद्रनाथ टागोर शांती निकेतन हांगासर शिकयतालो पेंटींग. आनी हें पेंटींग करतना ताच्या रबिंद्रनाथ टागोराच्या भावान ताका सांगलें, आंजेलो फोन्सेका ताचें नांव, ह्या गोंयकाराचें नांव आंजेलो फोन्सेका. आनी ताका सांगलें, बाबा तूं जेजूक चित्राय, आखें जिवीत भर जेजूक चित्राय, पूण जेजूक आमचें आंग दी, आमचो रोंग दी. आनी हो थोडनाटो आयलो, तुमकां लागीं आहा सांज देवां गांवचो आयलो आनीक जेजूक चित्रावंक लागलो. सगल्यांच्या बागाक आपली गोरकान जेजू भाशेन सायबीण माय दिसता तशी आपली गोरकानीक जे रोंग दिलो. आपूण कोणाक वळखता तांचो रोंग काडलो, तांची रुपां काडून अशी जेजूक सारकी केली. आमी गोंयकार ते वेळार तावून पडले, हें कितें? तूं देव निंदा करता, जेजूक आमचो रोंग दिता, काळो करता, जेजू कितलो गरो. ताका धांवडायलो, गोंयचो धांवडायलो. पावलो पुना जंय हांव शिकलां. ताका जेजूतांनी थोडोसो आसरो दिलो.
आनी हे भाशेन थंयच तो रावलो, केन्नाच परतो गोंयांत येवंक ना. आंजेलो फोन्सेका इज द फादर ऑफ इंडियन क्रिस्टियन आर्ट. इंडियन क्रिस्टियन आर्ट ताचो बापूय आमचो गोंयकार. कित्याक जालें? कित्याक सगळें जिवीत ताणें जेजूक चित्रायलो. देवान ताका गूण दिल्लो, तो गूण ताणें वापरलो. जेजूक आमचो केलो. आनी थंय एक चिठीन तो बरयता, हें हांवें कित्याक केलें? सो दॅट क्रायस्ट कॅन बिकम ऑल टू ऑल. जेजूक सगल्यांक सगळो जावंक ताणें ताका आमचो रोग दिलो. गोंयकारांक गोंयकार जेजू जाय. आनी ह्या बसत गोंयकारांचे भुंयेंतल्यान हें दवरणे आयिल्लें आसा. हे गोंयचे संस्कृतायेंतल्यान आमची सोयो, आमच्यो चाली रिती पवित्र आसात, त्यो आमी मानून घेवया. आनी त्या खातीर तो जेजू जे दवरणे दुसऱ्याच्या जिवितांत भाग घेता. जेजू आपलोच जीव दिता आमचे खातीर. ह्या दवरण्यांत मिसाचे भेटेंत ह्या आल्तारार आमचें जिवीत हाडुया. आनी ह्या जिवितांत ह्या आल्तारार हाडटना जेजूच्या मिसावांत सगल्यांक आमकां वांटो दी म्हूण मागुया. एकल्याक आमच्या गुणा प्रमाणे, आमच्या कुवेती प्रमाणे, आमचे कॅपेसिटी देवान आमकां कापोस्ताद दिल्या त्या प्रमाणे आमी जेजूच्या मिसावांत वांटो घेवया. सगल्यांक एकूच मिसांव पूण वेगळे तरेन. तुज्या गुणा वरवीं, तुज्या कुवेती वरवीं, तुजे कापोस्तादी वरवीं, तुज्या बेसा वरवीं, तुज्याच दुसऱ्या कसल्याय परिस्थिती वरवीं देव तुका मिसावांत वांटो घेवंक आपयता. पूण एकलो कसो न्हय, बागा रावंक, जेजूच्या बागाक रावंक, बिस्म सायबाच्या बागाक रावंक, पाप सायबाच्या बागाक रावन, सोहो बागेली जावंक, सगळे पवित्र सभेच्या बागाक रावन आमी मिशनार. असलो मिशनार मान्यवंत पाद जोसेफा, मान्यवंत पाद आग्नेल आनी ह्या बसत आमी सगळीं जेजूच्याच रस्त्यान चलुया, जेजूचेच भाशेन जावया. जेजूनच आमकां वेगळे गूण दिल्यात. त्या गुणा वरवीं, त्या शिगुणा वरवीं, आमच्या बेसाच्या कायद्या वरवीं, सगळ्या वस्तू वरवीं सगळें जेजूच्या मिसां खातीर ओपून दिवया. उबी रावया. आमी आमचो बाबाट गोट करुया आनी थोडीच मागणी ह्या देवाच्या उतराचो जबाब कसो देवा मुखार उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या पाप साहेबान, बिस्वांनी आनी यार धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें म्हणयारपण हिकमतीन फुडें व्हरूंक आनी पयस सभेच्या वावरांत सगल्यांक सहभागिली करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. पयस सभेंत सभा म्हणयारपणान आनी जबाबदारी सांबाळटल्या पाद्रींनी आनी माद्रींनी आनी लौकीक भावा भयणींनी आपलें कार्य फुडें व्हरूंक तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमचे राष्ट्र कारभाऱ्यां आमचे खातीर वावरूंक विचलल्यांनी आपल्याक जाय तें करूंक न्हय पूण सदांच आपले पोरचेक आनी देशाक बरें आसा तेंच करूंक तांकां खेरीत कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण बापा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमी सगळीं पवित्र स्नाना वरवीं जिवे सांदे पवित्र सभेचे तर अदीक जिवाळ जावंक आनी सगळीं एका काळजा आनी मनाची जावंक एकचारान सहभागिलीपणान आमचे मिसां आनी हुरबेन व्हरूंक फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा दी म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. सुर्गींच्या बोदोयल बापा, तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी. सगल्या सांगाता एकामेकाक हात दिवन एकामेकाच्या बागाक रावन
तुज्या पुताच्या मिसावांक भाग घेवंक आमकां तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान बोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Mokal Papa, Doyal Nodrin, Ibitoni, Manutuge, Hituji Pusa, Kurchenimtin, Namaskar Kaklud, Invasteni, Tits Polis Sorots, Nachenavi. Bituita deva burgi tushi. मोच्या बाबा म्हयन्यानो मोज्यान तुमचें बलिदान सर परबेदार देवा बापाक मानता तसलें सामोण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी पवित्र स्नानान एकठवलोलीं सगलीं जेजूच्या कुडी रोगताच्या एकाच संस्कारांत वांटेली जावन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. वयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर कार्य आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता. खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडिणी पवित्र करून आमी मागता. सांव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कशेन कोस्त मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिंड वासन तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोंची.
तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक, तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हाची विताचो दो आनी सर्वनीची काल्सका समर्पिता. चे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके तुमीचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागोन बापाक, फिलिप न्यारी आमचे गोडी बापाक आनी सगळी निकी वर्गा प्रभूर तिका प्रितीमोगांत वाडूं. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्यान ते सगळे आमच्या मेलेल्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां अंतविश्वागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मंदिरान एकठांय जालेल्या समेस्तां तुज्या पुतां दुवांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती बायगून दोम दुतां बायगून पाल जेवास मानेऊन पालागनेल आनी सोर काळींत कमानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोही मागोवंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर परबेदार बापा सर वंदोन आनी भयभ तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमी एकामेकाच्या सोहोबागेलपणान जेजूच्या मिसावांत खास वांटो घेवंक एकेकल्याचें योगदान आमच्या गुणां वरवीं, आमच्या बेसा वरवीं, आमच्या वावरधंद्या वरवीं, आमचे फामिली वरवीं सगळें जें कितें आमचें आसा तितल्याय वरवीं सगळीं आमी जेजूच्या मिसावांत भाग घेवंक आमकां बळ मागून जेजूच्या सुत्रांनी बापाक उलो करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्याक बक्षिता तशें आमची पातकां भोस आनी आमकां तारें पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोबोस काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भशेन ओतरेकता. तर आमकां जोदार काकोतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सुमे जेजू क्रिस्तांत जे धर्म दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या बाबा ताचे दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वांटुया. देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थूया. पवित्र देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, आमी घेतिल्ल्या सर्वणीच्या संस्कारा वरवीं खरो बाबाट संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसांची मागणी आनी वावर खोस्त आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाल भवमिनो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. आमी अदीक खुशाल आयज आमचे मदेगत फादर विक्टर फेरांव बोर्रेचे फिगोर्जीचो पादविगार, ताचे बरोबर फादर लिओनार्ड कुरोया आनी फादर जे आंतोन कॉस्ट आसात. फादर विक्टर फेरांव आपल्या फिरगोजकारां बरोबर रोमार घेवन हे पवित्र जाग्यार येयल्लो आसा. आयच्या मिसाची गायनां गायल्यांत ताच्याच फिरगोजकारांनी बरी भशेन गायिल्ले पासत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर विक्टर फेरांवाक देवान साबार गुणांनी बोल्ल्यात आनी आपणाक मेवलेले एक गूण तो पवित्र सुबेच्या बरेपणा खातीर आनी आमच्या समाजाच्या उदरगती खातीर वापरता. दोनूय देवान ताचेर, ताच्या वावराचेर आनी ताच्या फिरगोजकारांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो हीच आमची मागणी. मोगाल भवमिनो व्हड भवार्थान तुमी हे पवित्र जाग्यार आयिल्लीं आसात. भवार्थान तुमची मागणी तुमी दोनूय देवाक उबारल्यात. भवार्थान केलेली मागणी मानिवोंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा. नायट विजील जातलें नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दीस. सुरू जातलें रातची 9:30 वाजता ते सकाळी मेरेन 5 वाजता. तुमकां सगल्यांक हे नायट विजिलांत वांटो घेवंक येवकार. पादंगच्या जिविताक लागू जातले वस्तूंचें म्युजियम आमच्या इगोर्जीच्या एका रुमांत आमी तयार केल्लें आसा. मागता तुमी आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. मोगाल भवमिनो मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आनी आमचो सगल्यांचो भवार्थ, कित्याक आमच्या गरजां त्रासान आकांताक अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानिवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता. आयज रोजी कानेरियो मायना कुर्तोरितान आमकां अशें सांगता. हांव बरी नासली. म्हाका सुमार 1 म्हयनोभर स्कीन एलर्जी जावन सगळें आंग तांबडें जाल्लें. ते भायर मुतांतल्यान रगत वेतालें. कितल्या वैजाशीं गेलीं, कितलीं वखदां केलीं, कितलेशे टेस्ट करूंक पडले, कांयच मेळूं नासलें. न्हू म्हूण खंयचींय वखदां बऱ्याक पडलीं नात. म्हजी एलर्जी चड आनी चड जायत गेली. जेन्ना म्हजी धूव मानिवोंत आग्नेलाचे फोंडाची माती आजमेतान फिरोवन म्हाका पिवूंक दिली. दुसऱ्या दिसाक तावन म्हजें आंग नितळ जावपाक लागलें आनी रोगतांतल्यान मुतांतल्यान रगत वेतालें तें वचपाचें बंद जालें. मानिवोंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका बरेपण फावो जाल्ले खातीर दोनूय देवाक आर्गां दिता आनी मानिवोंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भवमिनो हो आमच्या भयणीचो भावार्थ. आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर
ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता हांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता हांव. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता हांव. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान भागीदार जम दाखोवंक उपकार तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक कोणाक कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोडीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगडपोर घोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मिसा उपरांत वांजेल रोजार ओपेडीवंताचे मागणे इगोचें जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर परविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमकां तूं सांडू नाका या परदेसान आमकां धाड स्वर्गा